दयाळू कासव. कांय वर्सां आदींची गजाल. कांय वेपारी बोटींतल्यान वतात. बोटीन वतना अचकीत दर्यांत वादळ जावपाक लागता. मागीर इतलें खर वादळ येता की तांची बोट उबीच रावंक शकना. निमाणें बोट बुडटा. वेपारी आपलो जीव वाटावपाचो यत्न करपाक लागतात. तांचे यत्न पळोवन एक कासव वेपाऱ्याक ताचो जीव वाटावपा खातीर आदार करपाचें थारायता. कासव वेपाऱ्या कडेन वता. कासव ताका फाटीर बसपाक सांगता. तो वेपारी ताचे फाटीर बसता. इतल्या भयानक संकश्टांत ताका आदार दिल्ल्यान वेपारी कासवाचे उपकार मानता. कित्याक तर कासव ताका सुरक्षीत दर्यादेगेर हाडटा. थोड्या वेळा उपरांत वेपाऱ्याक खूब भूक लागता. जेवण कशें मेळटलें हाचेर चर्चा करतात. हांगा थंय कितें तरी खावपाक मेळत म्हूण सोदपाक लागतात. तांची उतरां आयकून कासवाक दुख्ख जाता. कासव तांकां सांगता, तुमी म्हाका अन्न म्हूण खावंक शकतात. कासव अशें उलयता तें आयकून वेपाऱ्याक दुख्ख जाता आनी ताका म्हणटा, तुवें आमचो जीव वाटायला. आमी तुका मारूंक शकनात. अशे तरेन ते कासवाक निरोप दिवन भायर सरता. देख, संकश्टाच्या वेळार दुसऱ्यांक आदार करप हेंच खरें मोठेपण.